आमगेले कर्नाटकांतू कितली शिलाशासन आसता. शिलाशासन म्हणजे पत्तरवर बरयलें सकट सांगता हळे लिपी ओल्ड लिपी म्हणून सांगतात जाल्यार तितलें हिस्टॉरिकल इन्फॉर्मेशन आसता तें वाचचें म्हणल्यार जिवनाचो धन्यता भाव येता. समस्त कोंकणी बांधवांक मागेलो मोगालो नमस्कार. आमगेली फॅमिली वैदिक फॅमिली. मागेल्या अण्णालें नांव वेदभूषण वेंकटेश भट्ट म्हणून. जाल्यार वैदिक परंपरा आसले रे म्हाका इंट्रस्ट आसलें जाल्यार खंयच्या कारणार अण्ण सांगलां कितलें काय म्हणल्यार तूं वैदिक शिक्षण तितलें मर्याद ना. आत्तां मर्याद आसा तेन्ना तें ना इन्कम ना मर्याद ना. तशें तूं इंग्लीश एज्युकेशन वचूंका म्हूण सांगलां. तशें हांव हायस्कुलाक पुत्तूर फिलोमिना हायस्कूल आनी विवेकानंद कॉलेज होवन मैसूर युनिवर्सिटीक गेला. थंय म्हाका मात्र भाट प्रोत्साहन मेळ्ळो. हिस्ट्रीन म्हाका वैदिक परंपरे पासून म्हाका भाಳ इंट्रस्ट आशिल्लें हिस्ट्रींत. जाल्यार थंय वचून पळयतना म्हाका व्हडले प्रोफेसर मेळ्ळे. तेगेल्या गायडन्सान म्हाका भाळ इंट्रस्ट जालें शिकोवपाक हिस्ट्री शिकोवपाक. ते उपरांत हिस्ट्रींत चांग मार्क मेळ्ळे म्हाका. म्हगेले प्रोफेसर डॉक्टर शेखालीन सांगलें म्हणजे तूं मँगलोर युनिवर्सिटीक यो थंय आमी हिस्ट्री डिपार्टमेंट ओपन करया अंडर माय गायडन्स. तशें जावन आमी मँगलोर युनिवर्सिटींत हिस्ट्री डिपार्टमेंट पोस्ट ग्रॅज्युएट डिपार्टमेंट ओपन केल्लें. ते उपरांत हांव पुत्तूर विवेकानंद कॉलेजाक लेक्चर जावन आयलां. त्या उपरांत थंय परमनंट जाय न्ही म्हाका. तशें जावन श्री वेंकटरमण स्वामी कॉलेज बंटवाळ थंय काम केलें. तेन्ना म्हाका धर्मस्थळाक वचचें भारी इंट्रस्ट जालें. कितें म्हणल्यार हांव PhD केलें धर्मस्थळा विशयांत. सरी जाल्लें म्हगेलें एज्युकेशन सरी जाल्लें कॉलेज मेळ्ळी म्हाका. भारी प्रोत्साहन मेळ्ळो. तेन्ना कशें जालें म्हणल्यार आमगेल्या कर्नाटकांत कितली शिलाशासन आसा कितली पुराण ग्रंथ आसात ब्रिटीश रेकॉर्ड्स आसतात ते सकट उपयोग करून हिस्ट्री भारी प्रचार करूंका म्हणून म्हाका भारी इंट्रस्ट मेळ्ळें. सकट शासन पळोवतना कसलें म्हणजे कितलें गंभीर जाल्लें एक हिंदलें आमकां हिंदूच कसलें इन्वेशन जालें आमगेल्या देशा वरू कर्नाटका वरू इंडिया वरू जालें रे हिंदू कितलें भविश्य आसा हें बॅकग्रावंड ऑफ हिंदुइजम आय मस्ट टीच टू पीपल. तशी हांव डिसायड करून मस्त स्पीचस कॉन्फरन्सीस सकट कर्नाटक लेवल नॅशनल लेवल इंटरनॅशनल लेवल सर हांव बहुत पेपर प्रेजेंटेशन केलां. आमगेले कर्नाटकांतू कितली शिलाशासन आसता. शिलाशासन म्हणजे पत्तरवर बरयलें सकट सांगता हळे लिपी ओल्ड लिपी म्हणून सांगतात जाल्यार तितलें हिस्टॉरिकल इन्फॉर्मेशन आसता तें वाचचें म्हणल्यार जिवनाचो धन्यता भाव येता. तशें ते खातीर हांव सांगलां पळय तूं बरें स्टोन न्ही तें तूं तितलें बरयलें आसा वाचूंका तें तुमकां वाचूं येता गी म्हूण निमगेलां हांव वाचता म्हूण सांगलां. ते खातीर मागीर स्टुडंट्स पब्लीक सगळें बार इंट्रस्ट घेतला तेतूं त्या विशयांत. आनी तेंगेलें देवस्थान गी मठ गी थंय पुरो आशिल्लें पत्तर शिलाशासन येवन एक पंत पाव तें वाचूंका आमकां विशय सांगूका म्हूण सांगलें. ते खातीर हांव बारी स्टडी केलें. हांगा आमगेल्या बंटवाळांत एक बारी व्हड शास्त्र मेळटा. ते कोणाक गेलें म्हणल्यार आमगेले काशी मठाधीश भुवनेंद्र स्वामी भुवनेंद्र तीर्थ स्वामी जाले. कोणाक गोत्त नाशिल्लें कसलें बरयल्लें आसा पत्तेरे व्हरून म्हणून सांगलें. हांव जावन वचून पळयतना ते भुवनेंद्र स्वामी ओन्ली वन इन्स्क्रिप्शन इन द होल कंट्री तितलें वॅल्युएबल तें. म्हाका कितलें खुशी जालें म्हणल्यार एक थोरलें प्रायज मेळ्ळें एक लॅक्स ऑफ लॉटरी मेळ्ळें कितें खुशी जालें म्हाका. तेंचो कसलो म्हणल्यार स्वाम्यांची एक प्रार्थना आसा होण कन्नडांत एक प्रार्थना आसा स्वामीन बरयली. ते पळोवन म्हाका स्वामी एक दोन विशयांत कित्येक विशयांत थोरले ज्ञानी पंडीत आशिल्ले म्हणून म्हाका कळ्ळें. तें हांव व्हरोन केलो कोंकणी बंधवांक सांगलां पळय भुवनेंद्र स्वामीलें शासन आसा पळोवका तुमी. ते इट स्प्रेड थ्रू आवट इंडिया. सकट कोंकणी बांधवांनी ताका प्रचार दिला. प्रचार दिवन म्हाका खूब भारी खुशी जाली कित्याक म्हणजे एक सार्थक काम जालें. तशें ते बंटवाळा देवस्थान तुळशी कट्ट्यार 2 शासन आसात संस्कृतांत. ते पळयलें आसतना सकट कसलें बरयलें आसा म्हूण दिसता. म्हाका तशें न्ही कस आसता तुका
कसलो विशय खंयच्या विशय म्हणून पळोवपाक म्हाका क्युरियोसिटी तशें पळयतना भारी अद्भुत विशय आसता मागीर स्टुडंटाकय ते मस्त ट्रेनींग दिलां ते भारी धन्यते काम म्हणून मी ग्रेस्त मैसूर युनिवर्सिटीच्या टायमार थंय प्राकृत डिपार्टमेंट आशिल्लें ते सगळें उलयतना म्हाका कसलें जाल्लें म्हळ्यार कोंकणी भाशा न्हय प्राकृत म्हळ्यार कोंकणी भाशा अशें आसा ते खातीर आमी प्राकृत भाशा आनी कोंकणी भाशे विशयांत मस्त अध्ययन करूं का म्हणून एक बस्ती वामन शेणय मामलागे निमगून मंगळूर विश्व कोंकणी केंद्रान एक कॉन्फरन्स केल्लें गोवा युनिवर्सिटी इंग्लीश हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंग्लीश किरण बुडकले आनी सुरेश कुमार फ्रॉम मैसूर युनिवर्सिटी येवन देवर रिसोर्स पर्सन्स येवन कितलें कॉन्फरन्स चांगलें जालें म्हळ्यार आमगेले कोंकणी भाशेक भारी व्हड बॅकग्रावंड आसा इट इज नॉट जस्ट लँग्वेज ऑफ कॉमन पीपल तितलें व्हड बॅकग्रावंड आसा बेस आर फावंड इन प्राकृत लँग्वेज तशें तें कॉन्फरन्स केल्लें आमकां भारी प्रयोजन जाल्लें शासन अशें तशेंच पाम लिफार म्हटल्यार ताडपत्र म्हणून सांगता न्हय तंतू बरी येताची तंतू शास्त्र गी साहित्य गी काव्य गी तंत्र मंत्र सकट आसा तंतू तशें म्हाका हें शासन वच्चें घेता आमी सांगून मुडबिद्रे स्वामियांनी काय म्हणलें बरी शनी तूं हांगा यो आमगेले कन्नापटे ग्रंथ आसा पळयतावे म्हणून गेले तशें हांव वचून पळयतना एबंडंट सोर्स 5,000 ग्रंथ आसात थंय ताडपत्र बरयल्ले ते सकट वाचून हांव 2 बुकां बरयलीं थंय कन्न कितलें इन्फॉर्मेशन आसलें म्हळ्यार एक पत्र एक ग्रंथ पळयले एक विशय व्हडलो विशय गावता ते आधार कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ मुडबिद्रे टू कन्नडा लिटरेचर आनी फॉरगॉटन पेजीस ऑफ कर्नाटक हिस्ट्री फॉरगॉटन पेजीस ते म्हणजे ते ग्रंथ बरयल्लें आशिल्लें तें कोणाक गोतना तो कोण ब्रिटीश अधिकारी येयलो तो कवी येयलो महाराज येयलो सांगताचे मात्र नंतर एविडन्स नाही तंतू आसा थंय मात्र आसा तें व्हेरी इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तितलें वॅल्युएबल जाल्ल्या भाशेन हांव आय स्पेंड माय 8 years इन रिडींग दीज स्क्रिप्ट्स हें स्टडी ऑफ प्राकृत इन्स्क्रिप्शन्स काव्य ओल्ड काव्य हें सगळें म्हागे स्टडी करचें पॅशन हांव लेक्चर वय जाल्यार ह्या विशयान म्हाका भाळ इंट्रस्ट आशिल्लें तशें हांव न्हू तें स्टडी केलें म्हाजें साधन म्हगेलें साधन सकट विश्व कोंकणी केंद्र रेकॉग्नायज केलां आनी आतां बस्ती वामन शेणय सेवा पुरस्कार दिवन म्हाका जिवनाक धन्यते येयल्ले एक अर्थ जाता तशें म्हाजें फिलींग जाता ते खातीर तुमकां सकटाक म्हागेले नमस्कार आनी देव बरें करूं.